हॅलो फ्रेंड्स, तर आयज आसा म्हज्या मिनी व्लॉगाचो डे 3. तर भायलो वेदर तुमी पळोवपाकूच शकता. कसलो वारो आनी कसलो काळोख जाला तो भायर. सांजचो टायम जो आसा पळय न्हू तो आय थिंक 4:30 समथींग जाला. चड असो व्हडलो टायम जावना. स्टील भायर न्ही पावसाचो वेदर जाला. भायर पळयल्यार अशें दिसता आत्तां एक 5 मिनटान पावस पडटलो अशें म्हणून. भरपूर काळोख जाल्लो आनी वारोय बी भरपूर मारतालो. थंड असो वारो मारतालो आनी एक तो पावसाक मातयेचो स्मेल येता पळय पावस पडटकीर तसो येतालो. हांव खूब एक्सायटेड जालें हो भायलो वेदर जो आसा पळय न्हू तो पळोवन. कित्याक की गर्मेन तर तुमकां खबरच आसा रावपाक जायनाशिल्लें. तर म्हटलें बरें जालें आतां थोडोसो पावस तरी पडटलो, मातशें मनाक समाधान तरी जातलें अशें म्हणून. तर भायर पावसाचो वेदर, भितर आमगेर चालू आसा IPL. मिस्टर म्हजो IPL पळयतालो. तर म्हटलें चलात आतां पावसाचो वेदर जालात न्ही कितें तरी बरें अशें करून घेवन भायर सुसेगाद वाऱ्याक बसया अशें म्हणून. तर आमचे कडेन न्ही वॉटरमेलन आशिल्लें हाडलेलें. तर तेंच वॉटरमेलन हांगासर हाणें कट केलें. एक्चुली अशें चिंतलेलें पयलीं की बेश्टेच वॉटरमेलन कट करून खावया अशें म्हणून. मागीर याद जालें म्हाजे कडेन एकूच समोसा आसा अशें म्हणून. तर हो म्हणपाक लागलो तशें जाल्यार ज्यूस जो आसा पळय तो कर. तर ज्यूस करून घेतलो हांगासर आनी एक समोसा आशिल्लो तो बी गरम करून घेतलें. थोडेशे वॉटरमेलन जे उरलेले पळय ते कट करून अशेंच फ्रिजान दवरले आनी बाकीचो ज्यूस आनी समोसा घेवन आमी आयलीं भायर. मस्त भायर बसून वारो आनी वेदर जो आसा पळय तो एन्जॉय करत ज्यूस पिवन घेतलो आनी समोसा खालो. स्टील आमचें मन भरलें ना. पोट भरलें बट मन भरलें ना. परत भितर वचून हो मागीर आपल्याक गार्लिकाचो शेव घेवन येयलो आनी म्हाज्या खातीर हें भुजिया जो आसा पळय न्हू तो घेवन आयलो. तर परत भायर बसून आमी हें सगळें एन्जॉय केलें. पावस तर कांय पडलोच ना बट पावसाच्या नादान आमच्या पोटान भरपूर कितें पडलें. तर अशी आशिल्ली आमची आयची ही इवनिंग. परत एकदां मेळया अशेंच आनी नवो मिनी व्लॉग घेवन फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग.